बेगीन दिवसाचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. कोरोना पिडा गूण जावच्या खातीर मागणे. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिन वाचताव कित्याक तूं बरो. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशी येताव आनी बरवश्यान तुजे मुखार सरपडताव. हें आमचें कालतें मागणें दयेन आयकोन घे म्हूण पराताव. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गळ्या वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तुका साद म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूच हे पिडे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वखा सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जानवायन बर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजां नर्सां वैद्यकीय सिब्बंदीक सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवाक फाटीं येवंक कश्टांत येयल्यांक आनी कुटुंबांतान पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. दिसपट्टो ग्रास सोडूंक पेसारतेल्या सर भावा भयणी फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टांत येयल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हें मागणें आमी तुका करताव. पिडेस्तांक गूण करून तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन. तिसऱ्या दिसाच्या आत्मीक नवीकरण कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. आयचो विशय तुमी येदोळ समजल्यात म्हणपाक येता. सर्वेस्पर म्हजी किरकोळाची फातकां बक्षूंचो दयाळ देव. आयचो प्रधान याजक नादिक बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस जिप्पो फर्गजेचे विगार नवादिक प्रसंगदार जायत्यो रेतीरो अन्याय दिवन सर्वांक ते मोगाचे जाल्यात आनी तुमकां जायत्यांक तांची वळख आसा. तांकां म्हजे नांवी आनी तुमच्या सर्वांच्या नांवी स्वागत करता आनी तशेंच आमकां कुंभव केल्ल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे स्पॉन्सर कंकनाडी तिसऱ्या वाड्यार तावन एका दानेन स्पॉन्सर घेतला. तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक उडास दवरया. आयच्या मिसाचे प्रत्येक ते सांव दितात मारिटो सेक्वेरा आनी कुटाम. तशेंच आयची जेराल तेसावा Martha de Souza, Grace Menezes, Joaquim and Teresa de Silva हांच्या आत्म्या खातीर बटून जावन आसा आनी अर्गा मेसिता सिसिलिया de Souza तांच्या त्या सवां खातीर ह्या बलिदान मागोवंक उडास दवरया. आयची लितुर्जी चलोवन वतात कॅथोलीक सभेचे सांदे. लितुर्जी अर्थाभरीत करून कुंभव करतात गायन मंडळी. कोविड-19 रुली पाळूंक आनी गरजेचो सर वावर करतात. कोविड-19 सेफ्टी समितीचे मुखेली आनी स्वयंसेवक तांकां सर्वांक देव बरें करूं. तांच्या वावराक आमी मेसवातना तांचे पासून मागोवंक उडास दवरया. फाल्यां उडास दवरा. फाल्यां सांजे 4 ते 5:30 वरां पर्यंत कुमसार आसतली. कुमसाराचो अवकाश अदीकपणी उपयोगसूंक प्रयत्न करा.
sunsak sumya berbaranca Etmo mozo aso ashiha Tuja yang kelata Geran tuja namun desen mata Moga koyalita Tuje geri jiung pawo bersumya Bersenuklah boy dunia Sumya mendil tuje Sojak bo sundete Ugam shan semabanaji Ya tuja mendira Zemlya ukawan duca Bersuncak sumya berbaranca बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सुवे आसो जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यानो युवाजनांनो आनी भुरग्यांनो आयच्या नियाळाक ह्या मिसावळार आमकां दिल्लो थीम बोगसूंचो देव बोगसूंक आपोवणें दिता देव बोगशिता तर आमी एकामेकाक बोगसूंचे इल्लेशेपणी प्रयत्न करी जाय देव दयाळ आमी दयाळ प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा तुझ्या उतरापासून आणि जेजूक साक्षी दिवचे खातीर सास बेस्तेवान रक्त साक्षान आपलो जीव दिवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान तुवें घट केलोय तुवें उगडापय केल्ली भावार्थाची सथा कालत्यापणान मानून घेवंक आनी आमचो भावार्थ सभे माचार तिरान उसारूंक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आमकांय फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा तुमकांच धुया नितळ जाया तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीक वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्याय नीत सदा कश्टांतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धवी जातली देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार
तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुमाव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव पांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातच बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. तोवळ प्रद्वार करतानाच धरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसेव ताचे सरशीन हाडून आयले. जम्या मोदें तिका उबी करन ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतानाच सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनच नियम शास्त्रान फरमायला. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालन
ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालांचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बगोवन आपल्या बोटान धरणेर बरोवचार पडलो. तेथंय रावून सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक करिना तुल्लो तिका पयले पातोर मारो. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणेर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्या तावन निमानो पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू उबो नीट रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सकड खंय? कोणेय तुका गुन्यांव कारण केली? ना धन्या, म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बोगसूंचो देव बोगसूंक आपोवणें दिता. 3 वाचपां आमी आयकली. पयल्या वाचप इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें 1 अध्याय ओळ 17, 16, 17 आनी 18. ताच्या उपरांत ताका जबाब जावन किर्तन 50 आनी 1 आनी उपरांत वांजेलांतलें वाचप जुवांवचो 8वो अध्याय ओळ 1 तावन 11 म्हणशेर. ह्या तिनायंती देवाच्या बोक्सान्या विशांत भोव आपुरबायेन पिंत्रायलां. 2 ल्हानशीं गडितां प्रगट केल्लीं, पब्लीश जाल्लीं हांवें वाचलीं. पयलें गडीत आफ्रिकाचो, सावथ आफ्रिकाचो प्रेसिडेंट तवळसो मानस्त नेल्सन मंडेला. हें खंयच्या बुकांत आसा की गोत्तू ना, पूण इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत हें एक गडीत तांणी पब्लीश केलां. येदाळा जाल्लें म्हणलें गडीत ना, पूण तातूंत एक संदेश आसा. 20 आनी 7 वर्सां जैलांत काडल्या उपरांत, कठीण शिक्षेंत ती काडल्या उपरांत, अध्यक्ष जाल्या उपरांत तो एक दीस सांजेर ताच्या सिक्युरिटीक सांगता आसा, आमी ह्या शहर भोंवंक या. उडलो आवाजांनी कांय करूं नाका, या आमी शहर भोंवंक या. भोंवन जावन थंयसर आसल्या एका साद्या हॉटेलांत सांजेचें कांय जेवंक गे, च्या पिवंक गेले, कित्याक गोत्तू ना, या म्हणाले, गेले. आनी आमी खानवरवी हांकां ऑर्डर केल्ली. आनी पळयता मुखल्या मेजार आनी एकलोय खानाक ऑर्डर करून तोय आसा थंयसर. थोड्या वेळान ताचेंय खाण आयलें, आमच्या मेजारी खाण आयलें. आनी वाच्या सिक्युरिटीक म्हणटा, तो एकलोच बसला थंय, ताका आपया, आमच्याच मेजार येवं दी, आमी सांगाता जेवता. सिक्युरिटी उबे रावल्यात. अध्यक्ष जेवते आसा ताका आपयलो. आनी तो मनीस वयर पळयनासतना भियान भियान म्हणले परी घडये भितर जेवून तुमचो सल्लो हात पाय ताचे कामताले. तो गेल्या उपरांत सिक्युरिटी अध्यक्षा लागीं म्हणटा, तो हुशार ना आसतलो, ताची भलायकी बरी नासली कोणा, देखून ताचे हात पाय कामताले. ताका अध्यक्ष म्हणालो, ताची भलायकी बरी आसली. हांव जैलांत आसतना हो थंयसर सोजेर जावन आसलो. थोडे फावटी म्हाका पिवंक उदक आनी पुरा दिनातलें. आनी त्या वेळार म्हाका कठीण ताण लागल्या वेळार हांवें उदक मागल्या वेळार त्या मनशान कितलेशे फावटी म्हज्या माथ्यार मुतुल्लें आसा. हांव ताणेक पिवंक उदक मागतना तो म्हज्या माथ्यार मुत्तालो. ताका आज भोगलें आसतलें, हांव आतां अध्यक्ष जालां, ताणें केल्ले बरीच कांय परतून हांव ताका करता कोणना, ताका कांय जैलांत घालता कोणना, देखून तो भियान ताचे हात पाय कामताले. ताचे उपरांत ताणें म्हणलें ती उतरां मोगाच्या न्हू, ती प्रिंट ताणें केल्यांत. रिटालिएशन डिस्ट्रॉयज, टॉलरन्स बिल्ड्स. पारीकपण उलपावन नाश करता, बोक्साने बांदून हाडटा. आज ह्या विशेष दिसा आमी आल्तारी बोवारी सोमून वो निहाळ आमी करता आसतना आमी हरयेंतल्यान जर तर ही उतरां उद्गारलीं जाल्यार, त्या मनीस तातूं कांय लिसांव आमी शिकल्या जाल्यार आपुरबाय मोगाच्यानो. आनी एक घडीत अशें आसा, एक कुटाम
आरती आनी राजीव मेहरा. बरें मोगान मोयपासी आसलें कुटामकय, पूण काळा नंतर वर्सां पाशार जाताना एकामेका कठीण दुस्मानकायेची सुरू जाली. सगळो दीस घरांत लढाई करची, एकल्याचें उणेपण सोदून काडचें, केदळां काल मेळटा गी म्हूण राखो रावचें, अशें आमचे दीस चलतात. आनी तो दीस तांचो काजाराची एनिवर्सरी. आनी पतीन मोतीन तूं चिंतून आसा, आज पळयचें हाका आमच्या काजाराचो दीस उडा आसा आगी पळयचें म्हळ्यार सांजेर सोमार दूंक ताका, सो अम्मा एक चार काडूंक म्हूण सांगून तितलें म्हणटना ह्या रागाच्यो चिंतना काडून आसतानांत कॉल बेल जाली. वचून बागील काडटा, न्हवरो पुलाचो बुक्को म्हूण हाडून आसून आसून घरा आयला. मागीर बुक्को पुरो कान घेवन जालो एकामेका विश केलें आसतलें. इल्लेशा वेळान टेलिफोन रिंग जालें. इणेन तो वचून फोन काडल्या वेळाचेर पुलीस स्टेशनांत हांव फोन आयला. तो सारते आसा, राजीव मेहराचें नंबर येन्सगी. ही म्हणाली, वय एक्सिडेंट जाला, तो मनीस देवातीन जाला, तुवें येवन ताची एक डेड बॉडी आयडेंटिफाय करी जाय. ही म्हणटा ना तो हांगाच आसा, ना तो खंयच्याय की ये. तितलें म्हणटा तो भितर गेल्लो, ही भितर धांवली, वो घरांत दिसना. ही म्हूण चिंता मोतींत, हांवें ताचो आत्मो म्हूण आयिल्लो गी म्हजे लागीं उलोवंक. आनी ही खालूपली जाता आनी काळजान चिंता, हे देवा अशें कित्याक जालें. जर तर एक चान्स तुवें दिल्लें जाल्यार आमी परत समाधानान आसत्यांनी गी. एक चान्स तुवें म्हाका कित्याक दिवना देवा. आनी इतलें चिंतून बारीक कोरगोण आसतना बाथरुमांत हांव आवाज जालो, डार्लिंग आय एम हियर. आनी तो म्हणटा, हांव सांगूंक विसरालो, आज सांजेर हांव 4 वरांचेर ट्रेन बोर्ड करता आसतना कोणें गी म्हजी पॉकेट मारली. हांव सांगूंक विसरालो. आनी तो पॉकेट मारलो मनीस ट्रेनीर तावन पांय सुकून पडून ताचें एक्सिडेंट जाला, तो मेला. मोगाच्यान एक चान्स म्हाका दिल्लें जाल्यार हांव संतोशान मोगान आसतो आसती न्ही गे. नो वन इज प्रॉमिस्ड टुमॉरो. कोणाकच फाल्यां म्हणलें रिजर्व करून दवरूंक ना. नो वन इज प्रॉमिस्ड टुमॉरो. बॉक्सीजे बॉक्साने मागा जाय म्हणटना हें उडास दवरल्यार पुरो. मोगाच्यान फाल्यां म्हाका आनी तुका कोणेंत गॅरंटी म्हूण सांगूंक ना. आयचें ह्या नव्यानी आयचो नियाळ निमाणो जावंक की पुरो कोणना कळीत ना. एक चान्स दिल्ल्यार बरें आसलें म्हूण सांगून रिग्रेट जावन कांय फायदो ना. आनी हाचे वाचपाचेर आमी एक नियाळ घालया. मोगाच्यान निर्गमन ग्रंथांत 30 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7 हाच्या आदीं तुमी खंडी जावन नियाळ केला. एक्झोडस chapter 34 verse 6 and 7. देवाचें सैम, देवाचो गुण, देवाचें लक्षण कसलें गे म्हणून थंय त्या 2 वळींनी भोव अपुरबायेन सांगला. निर्गमनाचें ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलोलो. 1000 पिळग्यां पर्यंत तो काकळूत दाखयता. 1000च्या 1000 पिळग्यांक तो बॉक्साने दिता. हें थंयसर सांगलें आनी आज आयच्या वाचपांत आमकां तें पळोवंक मेळटा. पूण आज आमी इसाया प्रवादीचें ग्रंथ 1 अध्याय 16, 17 आनी 18 तें आमी समजोवच्या प्रास पयलें. मोगाच्यान सुरूतावन तें वासिनातलें थोडें आमी नियाळ करया. प्रवाद्यान कितें म्हणालो, येया आमी बसून उलोवया. कम लेट अस टॉक अबाउट. हाच्या वचपाचो सारांश तो, येया आमी बसून उलया. या आमी सगळ्यांनी आज घरा वरें येता आसतना कितेंय चड उणें जाल्ल्या वेळार आमी हें म्हणूंक सका जाय, येया आमी बसया. आनी तें बस जाल्यार केदळा परिस्थिती पळया. म्हजीं भुरगीं म्हाका वळखनात. वाक्य एकटावन मुखार पळयलें जाल्यार थोड्यो गरजेच्यो संगती मात्र उल्लेख करता. म्हजीं भुरगीं म्हाका वळखनात. सर्वेस्पर देव म्हणटा, पाड्याक वळख आसा, गाडवाक ताच्या दनयाची वळख आसा, म्हज्या भुरग्यांक म्हजी वळख ना. म्हजीं भुरगीं म्हाका विसराल्यात. आनी मुखारून म्हणटा, तुमी कोट्यापणांत आसात, एकामेकाक घात करतात, देखून तुमी अस्वस्थ जाल्यात, पिडेस्त जाल्यात, देश तुमचो पाड पडला. मुखार म्हणटा, तुमचें आराधन बलिदान म्हाका नाका. तुमचो धूप पळयतना म्हाका कांटाळो येता. तुमचो उत्सव म्हाका नाका. तुमी मागतना हांव कान दिना. कठीण उतरां. कित्याक
कित्याक म्हळ्यार तुमचे हात रक्तान तांबडे जाल्यात. इतलें सांगून जाल्या मागीर ह्या सगळ्या परिस्थितींत देव अक्लासाची उतरां उलयल्या सांगल्या उपरांत म्हणची उतरां नितळ जाया, खोटेपण पयस करा, बरें करूंक शिका, न्याय नितीन चला, येया आमी उलोवन पळोवया. येया आमी उलोवन पळोवया. जायत्यो संगती एकामेका बसून उलयल्या जाल्यार इत्यार्थ जातात. आज मस्तपटी ना समाधान कित्याक हांव ताचें तोंड म्हणलें पळयना बा, ताच्या घरा परत्यान पांय दवरिना, मेल्यार ताच्या मरणाक वचना म्हणली घडितां आसात मोगाच्यान. मागीर सिमिस्त्रीन रडचें आसा तें बेश्टें. आज हें वाक्य आमी व्हरूंक जाय, येया आमी उलोवन पळोवया. खंयसर कायले सडुणें जाता, आमकां देवान आंज बोडवे जावन रसूंक ना. रक्तामासाची मनशां जावन त्रसल्यात आमकां राग येता, आमकां दुखता, थोडे फावटी आमकां तोपता. हें आंज बोडव्यांक जायना, मनशांक मास जावचें. येया आमी उलोवन पळोवया. जर तर आमी म्हणूंक शकल्या जाल्यार जायते समस्ये आमकां इत्यार्थ करूंक जातात. आनी उलयतना हर एकल्याच्या काळजांतल्यान भायर येता. मुखार मुखार उलय जाय मोगाच्यान, फाटल्यान न्ही. फाटल्यान उलोवन कांय फायदो ना. मुखार मुखार कांय दोन शब्द सांगल्यार बरें, मुखार मुखार मारल्यार इवडणी, फाटल्यान काल्याक उलोवचें, कांय जायना तातूंत. मुखार पळोवया. जुवांच्या वांजेलांत मनुश्याचें सैम थंय पळया. 8व्या अध्यायांत दोनूय संगती थंयसर उल्लेख केल्यात. मनशाचें सैम आनी देवाचें सैम. मनशाचें सैम कशें, तें राखून रावल्लें आसतलें. ताणें राखून रावून धरलां आनी ओनाडलां. आनी ओनड येतना खाली येवनांत पातोरी हाडून आयल्यात ते. आनी सवाल पळय, मारी जेगी नाका, तुमकां आलें म्हणटाय, आत्तां मारता मागीर मारता. मनशाचें सैम हें. मनशाचें सैम अशेंच राखून रावचें. काल येयल्लें मेळटा गी म्हूण जावं सोदचें. एन तांतूंत आसा आमी मस्तपोटी सोदूनच रावचें. खंयचेंय एक मेळटा दिवंक, ताका एका सोम्मा दुयचें आस, हें उलोवणें. आनी ह्या मनशांनी तशेंच केलें. पूण देवाचें सैम पळया. जेजू कितें म्हणटा, तुमची जिणी व्हरून पळया. तुमी खंय म्हणी सुकोवन पडल्यात गे, फातोर तुमकां मारची गरज आहा गे, तुमी मारूंक म्हूण आयल्यात, तुमकां फातोर पडल्यार कालें करशात तुमी. आनी उपरांत देवाचें सैम स्वस्थ. जेजूची ती उतरां मोगाच्यान भोव आपुरबायेचीं. बाये, तुका कोणें गुन्यांव कारणां केली गे, ना कोणें करूं ना, तर हांवें करिना. जर तर आमी एकल्याक आमच्या मोगाच्या मनशांक जावं दी, दुस्मानां जावं दी, भावा भयणी हे आमी बसया. एकल्याक एक बाये म्हणटा आसतना आमी इक्वल जाल्या, भाव आनी भयण जाल्या. बाबा हे आमी बसया. कोलो राग निवळटा मोगाच्यान. जेजून तेंच आज उतार उपयोग केल्लें आमी उपयोग करचे नाका गे. एकामेकाक आमी ह्या उतरांनी आपोवचे नाका गे. बाया तूं हे आमी बसया न्ही, आमी उलया. कोली रागाची मनशां हे पडीं थंड जातात. रागान कडकडची, तोंडां तांबडें आसता, कानांनी पुरो वयर सकयल वचून आसतात. बाबा तूं हे आमी बसया. बसया म्हणल्यार कुठले अर्दो राग गेलो. बसल्यार कुठले सुदारना इक्वल जातात न्ही. उबे रावल्ले कुठले राग चड. आनी बसून व्हडली लढाई करूंक जायना. उलोवंक व्हडलो दंब ना, कित्याक म्हळ्यार लंग्स तितके चोक जाता खंय बसले कडेन. व्हडलो आवाज ना, आवाज सकयल येता. बाबा बसया आमी उलया. बये तूं ये. सुदारण समाज जाता. ताका आमी तेल वचचें न्ही. देवाचें सैम आमी समजून घेवंक जाय. आनी ताचे उपरांत आमचें सैम कशें जाय गे म्हूण किर्तनान, देवा आमी सुकोवन पडल्या. काकळूत म्हजी कर देवा, हांव सुकोवन पडलो, सुकोवन पडली. ते देवा कडेन मात सांगल्यार पावना. आमच्या भावा आनी भयणी कडेन सांगाचें, बाबा भयणी हांव सुकोवन पडलो. काले म्हणे करया आमी. प्रारंभ जाता मोगाच्यान. सारकें जाता. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां कोणायकी गॅरंटी दिवंक ना. टुमॉरो इज नॉट प्रॉमिस्ड एट ऑल. टुडे इज आज. कितें कांय हें करूंक जाता. आयच्या दिसा आमी करूंक पळोवचें. मोगाच्यान आमी ती 2 गडितां पळयलीं. येदो व्हडलो अध्यक्ष देखून ताका संवसार मानता त्या मनशाक. तो मेला जाल्यार तो जिवंत आसा मोगाच्यान. तो मनीस मरचो ना. म्हाका तान लागल्या वेळार हो मनीस म्हज्या माथ्यार मुतुल्लो. When I was thirsty, I was begging for water. This man was urinating on my head. पायाचेर न्ही, माथ्यार मुतला.
तसं जाल्यार मनशाची जर तर ताणें सांगता आपोवन मेजार बसून आमी सांगता जेवया म्हूण आपयलां जाल्यार हें एक लीस हांव मोगाचें संवसाराक हें व्हडल्या व्हडल्या मनशांक मात करूंक जाता ते ल्हान ल्हान मनशांक हें करूंक जायना हाका मस्त काळजांत ग्रेस्त काय जायचे आनी तशेंच ताणें एका गणितान पळयलें आरती आनी तो राजीव मेहरा तांच्या कुटुंबांत जाल्लें तें गणीत देवा एक चान्स फाल्यां मागचें नाका मोगाचें थोडीं जाणां एकलो मेल्या उपरांत मस्त रडटात मागीर ताका दुखयलें तें केलें हें केलें ना जीव आसतना काले म्हणी करी जाय एकामेका बोगसूचें त्या खातीरच बोगसूं सो देव बोगसूंक बोक्सांनी दिवंक आनी बोक्सांनी मागोवंक आपोणें दिता एक घडी पर मावून रावया एक प्रॅक्टिकल सेक्शन मोगाचें एक या 2 मिनटां कोणाक पळयतना रगात उण जाता एक घडी मोती काडा जावं पुरो काल या पोर या 10 वर्सां 25 वर्सां आदीं दुखयल्लीं मनशां जर जिवंत आसा जाल्यार एक प्रयत्न करया बुकसिल्लो देव बुकसूंक आपोणें दिता एक निर्धार करया आमी उलोवन पळोवया बाये बावा आमी उलोवन पळोवया आमी बसया आमेन बसुल्ले कडेन तावनसू थोडी आमची मागणी कालत्यापणान सुमयाच्या पांया तळा दवरया कोणाय कडेन मनस्ताप आसा मोना मोडल्यांत दुखल्यांत काळजांक कुडके जाल्यांत देवा तसल्यांक बोगसूचें एक बरें मोन दी सांगतस आमी जर तर कोणायकी दुखयलां जाल्यार बोगसाणें मागचें एक कालतें काळीज देवा तूं दी रागाची चिंतना मोतीन दवरून जर तर आमी पिडेस्त जाल्या अस्वस्थ जाल्या जाल्यार आज मागया आमी किर्तनकारान मागले बरी एक नितळ एक कालतें एक बरें काळीज देवा तूं म्हाका दी आनी काळीज नितळ जाल्ल्या वेळार कूड आपणे आप भलायकेन भरतली ही मारेकार पिडा देवा 1 कोटी तूं काड म्हणून मागया मार्चाच्या 22 तारीखेत हांव असली एक पिडा आमच्या बोवारी आसा 5 म्हयने जातात 150 दीस जाले ये देवा ह्या मारेकार करगान तावन तूं निवार तुवें मोन केल्यार एका घडयेन तुवें संवसार नाश करीत देवा पूण तुवें आमकां 150 दीस तावन एक अवकाश दिलाय हो प्रयोग करूंक असो बरो उपयोग करूंक तूं आमकां आदार आनी बळ दी तुझे कृपे तेऱ्या सेवे थोडा होई हे बाबा तू होऊन वाय मोगा तुका आज देखील बुद्धोदय होऊन वाय जीविका दिमुन माता
म्हज्या भावां भयण्यानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पुतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयली सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, आमी तुका भेटयतांव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. या गुटान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणान तूं आमकां वांटो दिताय. या बलिदानाचें बळ घेवन सदस्यां तुज्या दैरादीक रक्षक्षान कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव केलो. आमी भक्तीन वो यज्ञ भेटोवन तिरान तेच कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक आओ. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सदस्यां तुज्या रक्त साक्षीन जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असत्कायेंत क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वराची नवी बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पसो समाय पोजी. तेच पुरी जवान जात असताना खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचेर घात. पातकाचे मोगसाणे मेळच्यात तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करा.
भावार्थ सोगोठो परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पण तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आणि तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती आणि सोपोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत सांबस्त्यांव आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वैदार बापा सर्वंधन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना मोगाच्यानो कसलेय एक समस्या आसल्या वेळार इत्यार्थ करया म्हणून सांगता येताना एक पोटी न्ही एक 10 पोटी आमच्या बापाच्या मागणें म्हूण जंत बरें म्हूण दिसता एक कण आमच्या बापा म्हणचें बरें कित्याक म्हळ्यार एकटी म्हणटाना विसरून गेला जाल्यार दुसरे पटी म्हणटाना म्हणी उडासा घेतलें कित्याक म्हळ्यार तातूंत प्रमुख वाक्य आसा जशें आमचेर सुकुल्ल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमकां बक्षी एकामेकाक आमच्या भावा भयणांक बोगसूंक आदार दी म्हणलें म्हाका दिसता चड उपकाराक पडटलें आतां एकटें म्हळ्यार पुरो सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांभाळ तुजी येताय आनी रासवर चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं मानान आनी गौरवान सर तर आमच्या मोद्यांगा कोणाय लागीं मन आसता जाल्यार घुमटी तितकेशे लांब कान तांकांय एक शांती दिवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सांबस्त्यां तुझ्या रक्त साक्षाचे जैत संभ्रमून या सर्गीच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. जिवीत असो उंडो अंगास येऊन आम्ही ताचे परी जैत वरून
आणि जैतेवंतांक वैकुंठान तूं दिताय तें जिबिताच्या रुखाचें फळ खावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्व पोतवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वाडुका. Bhagyavanto Sebastianचे भक्तीपण. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या शिकवणी आणि देखी प्रमाणे जिवून रक्तसाक्षीचे मरण सुसरल्या भगवान सेबास्टियानाक आमचो शर्यती करून दिल्ल्यापासून तुका अर्घां दिता. तुझ्या भक्तांक आणि रक्तसाक्षांक कृपेच्या ध्येयाने तुवें न्हिदयलोय. तांणी बेरान भावार्थ परगट उसारूंक तुवें तांकां फावो केलें. तांचे नवे आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार वावुरता आनी तुका वाखाणटा. सत्तरच्या पिढींतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं आमचेर येवन सोडताय ते कश्ट आनी अनवरां तैरान आनी सुतिगाय सोसून तांचे वरवीं आत्मीक बळ चडूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागणी करता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमच्या सर गरजां पासत मौनपणी मागोवया. आतां आमची तेसावां भेटोवया. पिडेस्तसो वयस सान सेबास्टियान जेजू लागीं ह्या सर तेसावां खातीर विनंती करूं म्हूण मागया. कोरोना पिडे बेगीनच गूण करच्या खातीर कोरोना पिडेक जाय अशें वखद बेगीनच मेळच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर प्रायवंतांक पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर परगांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक राखून उरच्या खातीर भुरग्यांक युवजनांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळच्या खातीर आमकां दुखयल्ल्यांचो आतां उडास काडया आनी तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या लागीं मागोवंक सांगल्या खातीर आमी मागया. भगवान सेबास्टियान पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसांच्या खातीर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भगवान सेबास्टियान तुझ्या रक्त साक्षीन काणबी आसतना आपला पवार्थ परगट उसारलो आणि दगदगीक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणीक पवार्थांक ते रावून धीर दिले. हे परसलीत तेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्या आमी हांगा समल्या. खऱ्या पवार्थांक ते रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञे प्रास तुज्या आज्ञे पाळूंक तुजी बळादीक करपा आमकां दी. आमच्या सुन्या तुज्या पुताचे सुवार वे पिडेस्तां खातीर मागणे. सुम्याचे नवे आमचो आदार. सुम्या दयेन
तुझे मागणे आणि माझी भोग तुझे मकर पाहुली. सर्वस्पर तुमचे सवय असो. तुमच्या सोमे असो. प्रार्थूया. सर्वस्पराकडीचे पिढीन कष्टतल्या तुझ्या सक्र आणि सकरणीचेर तुझे दयाळ दिष्ट कर. तांब्या सल्ल्या आत्म्याक नवे बोल दे. हे परी कष्टावर सुधारून तुझे दयेन वेगळी बरी जाल्या म्हूण तांकां भोगून दे. ख्रिस्त आमच्या सुमयावर वे. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोयरो आणि तुमचे तारण करूं. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट करूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमचे राखण करूं. तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्रात्म्या सगळींची येता रसवट चलयता ससनाच्या ससनाक. San Sebastião, ama possibility bagain kursaचे कुर्वेन नवराम सजवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आमेन.